सरकार इव्हेंट करता पण त्या उपरांत जे कवित्व फाटल्यान उरता ते सदांच मिडियान दाखोवन दिवपाचे काय कितें। चोपडेच्या सर्कला कडेन इव्हेंट जाल्लो, थंय लायिल्लो अस्वलाचो पुतळो तसोच सोडून गेल्ले। गोवा 365 वास्तव दाखयतकच संबंधित यंत्रणेक जाग आयली। पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट। इकोज ग्रीननेस फेस्टिवल म्हणून हांगासर एक हे केल्लो आनी आमी त्या दिसा ह्या सर्कलाची हांव ताका सदांच शापीत सर्कल अशें म्हणटा, कारण ह्या सर्कलाचेर कोणूय कितेंय तरी हाडून लायता आनी अशेंच जाल्लेलें आसा। कोणाक जर एडवर्टायज करपाक जाय जाल्यार हो स्पॉट सगळ्यांक पयलो याद येता आनी कोणाचोच म्हाका दिसता लक्ष हांगासर ना आनी ताका लागून हे सर्कल अशेंच उरलेलें आसा। ब्रिडींग आमचे मॉस्किटो ब्रिडींग जाता, कोण डिपार्टमेंटा खंयचीच लक्ष घालिना हेतूर ना, ते आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट घालिना, कोणाक पडलेलेच ना। आतां हे GTDCन बांदलेलें आसा पण हेचो उद्देश कितें तो म्हाका दिसता GTDCक कांयच खबर ना ना ते PWDक खबर, कारण PWD ही आमची पेडण्याची खुबशी दोळे धांपून काम करता कशें दिसता, कारण अशे जे पॉयंट आहा ते खरें तेंच्यांनी खरें करपाचें आसता पण हे GTDCन केला पण कोणा कडेन हँड ओवर न केल्ल्या कारणान ही परिस्थिती ह्या हेची सर्कलाची बाबत जाल्लेली आसा। हांगा त्या दिसा कोणी तरी हाडून अस्वल लायिल्लेले आनी हो सगळो एडवर्टायझींग स्पॉट कसो जाल्लेलो आसा आनी हे अशें जावचें न्हय। कित्याक कसा हे पब्लीक प्लेसी आसता, सर्कलां आसता, सगळे पब्लीक प्लेसीचेर कितें आसता की लोकांनी हांगर कितें करपाक जायना। प्रायवेट एजन्सी आसता तेंच्यांनी ब्रँडींग बी करपाक पंचायत लेवल किंवा आमदार लेवल तेंच्यांनी ताका बॅन आसपाक जाय आनी ते केलेच जाल्यार ताका पर्टिक्युलर त्या कालावधीन ताका ते लिमिटेड पिरियड दिवन ते वस्तू थिंगां त्या एजन्सीनी काडपाक जाय। पूण म्हाका दिसता हे ह्या सर्कला कडेन कोणी तरी पब्लिकांनी किंवा प्रायवेट एजन्सीनी जी कंपनीज आहा तेंच्यांनी हांगा ब्रँडींग करपाक आनी पंचायतीन तांकां अलॉट करपाक जायना, तांकां परमिशन दिवपाक जायना। हांव एकदां पंचायतीच्या आमच्या आगावाड्यान चोपडे पंचायत थँक्यू म्हणटा। त्या दिसा आमी बायट दिलेली आनी ती बायट 365 हायलायट केलेली आनी हांव 365चे धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हो इशू लोकांचे नजरेन हाडून तो उपस्थित केलो सगळ्यांच्या नजरेन आनी हांगा जे इको फ्रेंडली म्हणून कंपनी आसलेली तेंच्यांनी इव्हेंट केलेलो 2, 3, 4 तारखेक। तेज्या उपरांत हांगा ते अस्वल आनी बाकीचे कितें आयडॉल तेंचे तशेंच रावलेले आनी ते मागीर आमी बायट लायल्या उपरांत इमिडिएटली तो त्या इव्हिनिंग ते रातीकच ते ना जाले, काढले तेंच्यांनी, म्हणजे पंचायतीन ते नजरेन घेतले। चोपडेचे सर्कल उदरगतीची वाट पळयतात पूण संबंधित यंत्रणेन कानार केस ओडलाशे दिसता। सर्कलाचे सोबितीकरण जावपाचे उरला, ते कडेन कोण पळयच ना। आयकात थळाव्यांक। हे सर्कल आहा ते बऱ्यापैकी ब्युटिफाय जावपाक जाय। पंचायतीन एक बऱ्यापैकी प्रस्ताव सरकारा कडेन दिवपाचो, म्हणजे आमदारा कडेन दिवपाचो आनी परत हे सर्कल बऱ्यापैकी एक नॅशनल लिडराचें एक सर्कल आसपाचें, जेणे करून जे देशासून पर्यटक येतात भायल्या देशाच्यान तेन्ना तांकां एक मार्गदर्शन मेळपाक जाय की ह्या आमच्या देशाची कितें परंपरा, हे कितें वेवस्था आहा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।